हा सकल काळोख केला पावसानं. हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कसे आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर गुड आफ्टरनून. कित्याक की आतां न्ही दनपारची जाली 1:30 आय थिंक. हय 1:25 जाली, डॅड जावपाक येयले. आणि आयचे दिसाचो व्हिडिओ आतां स्टार्ट केला, बट शूट जो आसा पळय न्हू तो हांवें सकाळीच केल्लो तुमच्या खातीर. जशें की तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सांगलें, मे बी तुमी काल तो व्हिडिओ पळयलो आसतलो, ज्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलें न्ही की हांव अळसाण्याची उसळ हेजी रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें म्हणून. सो त्याच प्रमाणे आयज न्ही ती रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा. म्हळ्यार कशें सकाळ फुडें तुमकां खबर आसा न्ही सगळी गडबड आसता. आणि मेन म्हटल्यार कितें जालें, आयज जी उसळ हांवें केल्ली पळय न्हू तीच उसळ हांवें आयज बायेक बीन दिली सेम. तेज्या खातीर आनी डिफरंट कांय करुना, सेम तीच जी आसा पळय ताका दिली. म्हटल्यार मीठ घातलें बट कमी घातलें. गोड केली बट मातशी कमी गोड केली आनी ताका दिली स्पायसी बीन एकूच ग्रीन चिली बी अशें घालून. सो ताका लागून न्ही म्हाका ती गडबडीन जी आसा पळय ती करची पडली. ताका भूक लागलेली न्ही ताका दिवपाक जाय आशिल्ली. आनी उसळ बी म्हणटा तुमकां खबर आसा न्ही कुकर लावपाक जाय, मागीर कुकराक सिटी येयली की ताका थोडो टायम दिवपाक जाय, मागीर तें केलें की ती करूंक जाय. अशें करून म्हाजी गडबड जाली आनी हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केलो ना, जस्ट रेसिपी जी आसा पळय ती शूट केल्या. सो बाकीचें सगळें बरें आसा. सगळ्यात पयलीं न्ही तुमी रेसिपी जी आसा पळय ती पळोवन घेयात आनी मागीर मुखार आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करता. ओके. सो अळसाण्याची उसळ जी आसा पळय न्हू ती करपा खातीर हे हांवें ओवरनायट अळसाणे जे आसा पळय न्हू ते सोक करून घेतला. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. हांव ही न्ही ब्रेकफास्टा खातीर करता, ताका लागून हांवें ओवरनायट केला. तुमी जर इवनिंगा म्हळ्यार इवनिंग स्नॅक अशें बी म्हणून करता न्ही, सांजी बी खावपाक जावं दनपारां अशें करून दनपारां बी खावपाक जर करता न्ही जाल्यार तुमी हे एक 4 ते 5 वरां खातीर न्ही फुगो घालून घेवपाक जाता. 4 ते 5 वरां भितर हे न्ही सोक जावन येतात. ओके. सो हे हांवें हांगासर सोक करून घेतलेले अळसाणे. तितून घालून घेता उदक. हांगासर उदक जें आसा पळय न्ही तें चड घालपाचें ना, थोडेंशें, कित्याक की तें खूब उदक जालें की ना मागीर पातळ जाता. ओके. तितून हांव आतां घालता थोडेंशें मीठ जें आसा पळय तें मातशें कमीच दवरिता, कित्याक की हें न्ही म्हाका बायेक बी दिवपाक जाय ताका लागून. सो मीठ मातशें कमीच घातलां हांवें. तेज्या नंतर हांव हांगासर घालून घेता थोडेंशें न्ही आलें. हे हांगासर तुमी पळोवपाक शकता आल्याचे कुडके तुमी जाय जाल्यार न्ही धडोवन सुद्दां घातल्यार जाता. तेज्या नंतर हांव हांगासर एकूच ग्रीन चिली जी आसा पळय ती घालता. एक्चुली हेका न्ही 2 तरी ग्रीन चिली जायो, बट एकूच घालता हांव, कित्याक की म्हाका बायेक दिवपाक जाय न्ही ताका लागून. सो इतलें सगळें घातलां. आतां न्ही आमी हें बंद करून गॅसार दवरुया आनी एक 2 ते 3 सिटयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो काडून घेवया. आय थिंक 2 सिटयां भितर न्ही हें रेडी जातलें. सो ह्या पळयात हांगासर म्हाजे अळसाणे जे आसा पळय न्हू ते शिजले. वाफ येता बरें अशें न्ही शिजन रेडी जाल्या. हांवें न्ही 2 सिटयो काडल्या आनी कुकर जो आसा पळय तो रोखडोच उक्तो केलो. सो तुमचे कडेन टायम आसा जाल्यार तुमी मातशें दवरुपाक शकता थोडो टायम. बट म्हाजे न्ही हे शिजल्यात. पळयात हांगासर बरें अशें शिजल्यात. ओके. सो आतां न्ही आमकां परत गॅस जो आसा पळय तो ऑन करपाक जाय. गॅस ऑन करून घेता हांव पयलीं. आतां न्ही हितून हांव गोड जे आसा पळय तें घालता. हांवें म्हाजे कडेन हेजो गोडाचो पावडर काळ्या गोडाचो तो घातला. तुमचे कडेन जे गोड आसा पळय ते तुमी घालात. जितले तुमकां गोड जाय पळय तितले घालात. ओके. हांगासर मिक्स करया आनी न्ही आमकां हें मातशें शिजोवन घेवपाक जाय. ओके. सो एक 5 मिनटां शिजलें की ना आमी हितून भिकणाचो कूट जो आसा पळय तो घालुया. हांव न्ही हितून भिकणाचो कूट घालता. तुमी हेच्या जाग्यार न्ही तुमकां जाय जाल्यार नाल्लाची सय जी आसता पळय न्हू ती घालपाक जाता. हांव न्ही भिकणाचो कूट जो आसा पळय तो घालता. भिकणाचो कूट जो आसा पळय तो घालतकीर न्ही बरें लागता. आतां भिकणाचो कूट म्हणल्यार मातशी भिकणां जी आसा पळय न्हू ती भाजून सोलून
मातसो ग्राइंड करपाचो. हा पावडर करप ना, मातसो मोठो तसो धरपाचो. ओके. हेकानी आमी आतां एक 5 मिनटां अशी उब काडून घेवया, मागीर मातशें शिजोवन घेवया एक 5 मिनटां. पळयात हांगासर आमची उसळ जी आसा पळय न्हू, ही पळयात ती रेडी जाल्ली आसा. सगळं येता, वाफ येता. बंद करूया. ओके, गॅस केला हांवें आतां बंद आनी येतात. ओके, तुमी जाय जाल्यार सोय घालपाक शकता. आनी हे हांगासर थोडेशें हांवें न्हिवपाक लागून काडून घेतलां बायक. सो बायक लागल्या भूक, ताका न्ही आतां खावयता हांव. मातशें न्हिवयता आनी मागीर खावून घेता. हें आमचें जें आसा पळय ना, तें अशेंच एक 5-10 मिनटां खातीर तिनी तापोवन घेवया. ओके. सो आनी हें बायेचें जें आसा पळय तें बायेक व्हरून दिता. सकाळ फुडें म्हणल्यार न्ही अशीच गडबड जाता. सगळो किचन पळयात कसो मॅस जावन पडला तो. ओके, पळयात. चलो बायक दिता. तर कशी आशिल्ली आयची रेसिपी कमेंट करून तुम्ही सांगात. ओके. मे बी तुम्ही करता आसतली अशी रेसिपी अळसाण्याची उसळ जी आसा पळय ती तुम्ही बी करता आसतली. जर तर तुम्ही कितें दुसऱ्या पद्दतीन करता जावं कितें तितून एड ऑन बी करता न्ही जाल्यार कमेंट करून सांगात. ओके. सो हांव बी नेक्स्ट टायम जेन्ना करतलें पळय तेन्ना ट्राय करतलें. आशिल्लें म्हजे कडेन अळसाणे. लास्ट टायम एकदां खूब टायम पयलीं केल्ली न्हू रे, एक 2-3 म्हयने पयलीं कितें तरी. मागीर तेच्या नंतर करून तशेंच आशिल्लें. हांव चिंत्तालें फाटल्या दिसांनी डेली रातचें की हांव फाल्यां करतलें म्हणून. बट खंय रातचें फुगपाक घालपाक यादूच जायना. आनी ते अळसाणे बी म्हणटा पळय गांवठी ते अशें ते 1-2 वरान बी फुगना. ताका आनी बरो टायम दिवचो पडटा फुगपाक, नाजाल्यार आनी तें वावट अशें लागता. ताका लागून राती हांवें कितें केलें, काल सांजेच तें पॅकेट जें आसा पळय न्हू तें काडून दवरलें अळसाणे सगळे. सो दॅट म्हाका रातची याद जातली अशें म्हणून राती तें घातलें आनी आयज ती हांवें केली. ओके. करता अशें करून जशी चण्याची बी उसळ आमी मदीं मदीं करता पळय तशी अळसाण्याची आवडटा म्हाका. रोस आसा पळय न्हू हांव खाता, हो खायना. एका बेजार येता अळसाण्याचो रोस, चवळ्याचो रोस, मुसूर तसलें नाका ताका चण्याचो आनी काबुली चण्याचो रोस आसा पळय तेच. तर आतां 1:30 जालें. बाय न्हिदलेलें आसा, अजून उठूना. आनी म्हाजें जेवण जें आसा पळय ना अजून कंप्लीट जाल्लेंच ना. ओके. कित्याक लागून तें सांगता तुमकां. कंप्लीट जालें ना म्हणल्यार शीत करून दवरलां आनीक तांतयां उकडून दवरल्या. आयज हांव करतलें अंडा पुलाव. सो ताकाच लागून तांतयां बी बॉयल करून दवरल्या आनीक रायस आसा पळय तोवूय करून दवरला. म्हटल्यार सामकें जेवपाच्या टायमार करया, नाजाल्यार तो गरम असो बरें लागता न्ही. थंड जालो की ना मागीर बरें लागना. म्हाका चलता, हेका तर कसोच आवडना थंड जो आसा पळय तो. ताका लागून म्हटल्यार जेवपाच्या टायमार गरम गरम करया अशें म्हणून. आतां सगळें काम केलें बाकीचें. शावर बीन घेतलो आनी हेजो शावर उरला आतां. बायक न्हाणून बी न्हिदयलो. सो हो शावर घेवपाक वतलो आतां. सो तेजो म्हणल्यार हांव जें आसा पळय तें करतलें आनी मागीर आमी जेवन घेतली. पळोवया बाय तेदो म्हळ्यार उठ्ठा जाल्यार. आनी आयज हांवें अशें चिंतल्या म्हणल्यार कशें खबर आहा, जें कितें आयज आमी खातलें पळय न्हू तेंच सगळें बायेक दिवपाचें आनी कांय सेपरेट अशें करपाचें ना. सकाळीं ब्रेकफास्टाक अळसाण्याची उसळ केल्ली ती हांवें ताका खावयली. आनी आतां बीन दनपारां जो पुलाव आमी करतली पळय न्हू तो हांव लेस स्पायसी करतलें. शीताक बी मीठ हांवें मातशें कमीच घातलां. मातशें म्हणल्यार अर्दें अशें घातलां. जितलें आमी घालता पळय क्वॉन्टिटी तेजें अर्दें अशें घातलां. आनी तो आतां लेस स्पायसी करून हांव बायेक बीन तोच पुलाव जो आसा पळय तांतयांचो तोच खावयतलें. आनी मागीर डिनराक पळोवया कशें कितें तें मुखाल्लो तें. ओके. सो चलो रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करना हांव. जस्ट तुमकां दाखयता करता तें. म्हळ्यार कितें कितें चॉपिंग करून दवरलां तें बी सगळें दाखयता बी. म्हळ्यार भितर किचनाक कितें चालू आसा पळय तें दाखयता तुमकां. ओके. ही पळयात फाटल्यान देवाची पुजा डन. कपड्याचो स्टँड भायर दवरप डन. किचनांतलें अर्दें काम डन. भायरचो पसारो डन. तो भायरचो पसारो तुमकां डेली व्हिडियोन दिसता आसतलो असोच. ओके. सो चलो दाखयता तुमकां. हे पॅथ हांगासर हांवें सगळें चॉपिंग करून दवरलां. आनी पुलाव जो आसा पळय तो हांव म्हाज्या स्टायलीन करतलें. म्हळ्यार कसो आमी कायंड ऑफ बिरयानी अशें म्हणपाक शकता. मातसो मसालो जावं फ्राय बीन करून नॉर्मल जसो पुलाव करता बीन तसो करचें ना. मातसो असो तळसून बीन तसो करतलें. ओके. हे हांगासर टमाट घेतलां. एक मोठे टमाट घेतलां. कॅरट, कोरियंडर, ग्रीन चिली, ओनियन, 2 कांदे घेतल्या. ओके. आनी हांगासर हांवें घेतला पुदिना थोडोसो. काल पुदिना हाडलेलो आशिल्लो न्ही तो घालया म्हटलें. चड घालचें ना, थोडोसो घालतलें. एक्चुली पुदिना घातल्यार बरें लागता बट बायक खावयतलें न्ही ताका लागून पुदिना हांवें थोडोसो घेतला. ओके. तेच्या नंतर हांगासर हांवें तांतयां जी आसा पळय न्हू ती हें करून घेतल्या बॉयल करून आनी अशें न्ही तांकां कट घातल्या. चड घालूं ना, मदीं मदींच घातल्या. ओके. नाजाल्यार तेमी पिसडटा. ताका लागून थोडेशे हांगासर ड्राय स्पायसीस घेतल्या. जिरें, मेथी,
उडीद डाळ, लवंगा, मिरयां आणि तिखी जी आसा पळय ती. बे लीफ ना म्हाजे कडेन सद्याक आतां, ताका लागून घालना, नाजाल्यार तेवूय बीन तुमी आसा जाल्यार घालपाक शकता 1-2. ओके, हांगासर हांवें शीत करून घेतलां. ओके, नॉर्मल शीत केलां हांवें, बासमती बी करूना. हांगासर लोकणें म्हाजें रेडी आसा. सो आतां न्ही हें सगळें हांव करून घेता. ओके, आनी सगळें जालें उपरांत म्हणल्यार पुलाव जो आसा पळय तो रेडी जालो की तुमकां दाखयता मागीर. ओके, सो हांगासर म्हाजी रेडी जाली डीश म्हणल्यार आयज आमगेर अंडा पुलाव. एक पुलाव जो आसा पळय न्हू तो हांगासर केला हांवें. म्हाका न्ही कॅप्सिकम म्हाजे कडेन आसा म्हणून याद नाशिल्ली. ही कॅप्सिकम जे आसा पळय ते मागीर हांवें घातले हितून. ओके, पुलाव म्हणचे परस न्ही तुमी एका मसाला पुलाव म्हणपाक शकता, कित्याक की हांवें हितून न्ही बायक काडून म्हळ्यार वाडून जातकीर न्ही थोडेशे सॉसीस बी घातले ताका. आतां न्ही पुलाव जो आसा पळय तो थंड जावचे पयलीं न्ही वाडून घेता. आनी हेचेच वांगडा आयज आमगेर आसा मोरीचें सुक्का, जें काल केल्लें पळय न्हू तें. काल हांव खायनाशिल्लें न्ही, हेणें एकल्यानच खाल्लें. हो कितलो खातलें, खूब आशिल्ली ती मोरी, भरपूर आशिल्लें. सो ताका लागून तें उरलें तशेंच. सो हे पळयात हांवें गरम करून दवरलेलें उदक, आतां थंड जालें, परत मातशें गरम करता आनी वाडून घेता. बायक लायता हो, पूण बाय कितें करता जाणा, एकलें कशें बरोवपाक लागलें न्ही तें जेयना. आमी वांगडा आसा न्ही, आमी जेयता जाल्यारच आपूण जेयता. ओके, सो मोरीचें सुक्का जें आसा पळय न्हू तेवूय गरम करून घेता. थंड बरें लागना न्ही ताका लागून. पावस पडपाक लागतकीर रोखडेंच थंड जाता. ओके, आनी हेवूय बीन वाडून घेता आनी आमी जेवन घेता. बाय दाखयता तुमकां पळयात कशें मस्ती करता तें. ताका बरोवपाक लागलें, हांव घेवन बसलेलें, सगळें म्हाज्या आंगार उडयलें म्हणून हांव उठलें. आतां तो लायता पळय, ताकाय बी तशें सेम करता, घेयना. हांव तशेंच करता, सोफाक धरता आनी थंय वयतलें, तशें करून करून वयतलें, नाल्यार टिपयीक धरून चलपाक लागता. बसता तें, बसता सकयल बसपा ट्राय करता रे, बसपा ट्राय, भिता बसपा, टबच्च करून बसता, मागीर दुखता न्ही ताका लागून. हळू आतां मॅटार वयता आनी बसतलें. ताका बसपाक जाय आतां. टायल्सार हेजेर दुखता म्हणून मॅटार बसता तें. तेजी एक एक एक्टिविटी. पळय, वेरी गूड आतां. वेरी गूड, शाबाश, वेरी गूड. जेयना काय तें सगळें कर, कळ्ळें, पोटा काय खावप ना. हय, वेरी गूड. आमकां वाडू मरे. सो वाडून घेता. बाय आतां उठलो न्ही, ताका पयलीं लावया म्हटलें. पळय हांगासर 2:10 जालीं. कितले टायमार जेवतलें म्हणत न्ही तशेंच हिशोब. आनी हय दिता. उदळ पळया वत आशिल्लें तुमकां दाखयलें पळय. आतां परत जाली दमटी, वयर असो पावसान काळो कसो केला असो पळयात. ओके, सो चलो वाडून घेता आमी, जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मेळटा न्ही, पयलीं रिव्यू सांगता कसो जाला तो. खूब तेंपान रिव्यू न्ही रे. धोंगसुपा जाय, धोंगसुपा. लायट पेटयता, देडू मुक्कट्यांनी जेयता. आवाज करनासतना फॅन आवाज करता तितलोच. बरें जाला. अळणी आसा न्ही मातसो, बाये लागून मीठ कमीच घातलेलें. बरें आसा न्ही. मातसो थंड जाता उदोळच्यान. वाडटा रे म्हणल्यार बायान दोगांय. हें धांवता हेवटेन तेवटेन हें भुरगें बे मस्ती. बरें आसा, बरें जालां न्ही. हांवूय बी वाडून घेता आनी जेयता. गरम आसतनाच न्ही हांवूय बी जेवन घेता. मागीर एकदां थंड जालें की ना मागीर पीठशें लागता न्ही ताका लागून. सो जेवन बिवन घेता आतां आमी. आनी बाय खंय गेलें हें पळयात बसयला ताका. एक ती काकडीची कट केल्ली पळय ती एक दिल्या आनी बसयला. जेयना कशेंच तेजें डेलीचें. आतां आमकां बी संवय जाली. पयलीं आमी बी अशें म्हणटाले हां जेवना आयज जेवना इल्लेशें जेयलें, सामकेंच जेवलें ना अशें करून. आतां आमी बीन ताका यूज टू जालीं. हां जेयना, आमकां खबर आसा की हां 1 ते 2 उणी जेयतलें आनी मागीर जेवचें ना म्हणून. ओके, काड बाबा, घे तें कशें उडयनात, घे मम करपा तें, मम कर. सो आतां हांव बी जेवन घेता. पळयता आतां आमी जेवता तेन्ना इतलें मातशें हें करपा, 1-2दां तोंडां घातलें की मागीर वयतलें परत. ओके, सो चलो हेचेच वांगडा पळय काकडी खाता.
सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आणि मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. सो मेरे म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्राईब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. नानी शिवगर 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 मरे शिवगर रे तू कर रे. बाय. तर जेवता उडी घेता. पावस येतलो रे दोगांय जेवपा बसले आनी पावस येयलो जाल्यार जेवपा लागता. हांव घेवन येता स्टँडान वाडून हाडटा सामकें. आसूं न्ही सांगू जायना पावसाचें कांय धड ना. येयलो जाल्यार येयलो मोदी त्या सायडीच्यान पळय काळोख केला तसो न्ही सकयल्या सायड आसा ह्या सायडीच्यान सकयल्या सायडीन म्हणटा आमी त्या सायडीन काळोख केला आनी हांगासर दमटी जाल्या. उदक बरें वत आशिल्लें म्हणून घातलेले म्हळ्यार कपडे भायर व्हेल्ले स्टँड. आनीकूय कपडे आसा बायेचे घातले रे बायेचे ना न्ही बायेचे कपडे धुवन दवरलेले आसा सुकोवपा बगर ते मातशे सुकतना काडटले आनी बायेचे घालतले म्हण आशिल्ले. सो पळोवया.